लोकांक फादर बॉलमॅक्साच्या मनान दुःख जाल्लें आसा त्या सगळ्या दुःखांक आमी सगळे सहभागी जाल्ली आसात. त्यांचे अंतिम दर्शन करपाक आमी आयज ताच्या घरा आयज येवन खूब दुःख जाता. एक बरो एक्टिविस्ट सो गोंयांक एक वेगळे मार्गदर्शन करतालो. गोंयच्या युवक पिढीक एक गायड मेळ्ळो. तो अकस्मात आमच्यान गेलो हाचेर खूब आमकां सगळ्यांक दुःख जाता. डॉक्टर फादर बॉलमॅक्स एक बरो टिचर, एक बरो एक्टिविस्ट, एक सायंटिफीक मायंड आशिल्लो एक्टिविस्ट आनी खंयच्याय विशयाचेर जेन्ना हातीन घेता तेजेर तो डिटेल स्टडी करून त्या विशया फाटल्यान तो घेवन सोडनाशिल्लो. याद जाता तेजें सेव मोलें तेणें एक पदयात्रा ऑर्गनायज केली आनी ती पदयात्रा ऑर्गनायज करचे पयलीं गोंयभर एक युवकां भितर ताणें मुवमेंट जावंक गेलो आनी युवकांक घेवन मोलें साकून तो वास्को मेरेन तो चल्लो. कितें तळमळ कितें आशिल्ली तर गोंय राखपाक, खास करून आमचें एनवायरमेंट. फादर बॉलमॅक्साक हो एक सर्व गुण असो म्हणजे तो जाय जाल्यार स्टेजीर जेन्ना गरज पडटा तेन्ना स्टेजीर वचून तो एक्टूय करता. स्ट्रीट प्ले करपा जाल्यार तो स्ट्रीट प्लेय करता आनी तो युवकांक ट्रेन करतालो हे स्ट्रीट प्लेचे माध्यम यूज करून लोकां भितर अवेरनेस करपाक. जे मुवमेंट ताणें हातीन घेतले तो सक्सेसफुली तो ठाम तेजेर रावलो, केन्नाच कॉम्प्रमायज केलो ना. एक बरो प्रिस्टूय आशिल्लो, एक बरो टिचर ऑफिसर म्हणून काम करतालो आनी एक बरो सोशल रिफॉर्मरूय आशिल्लो. सो ह्या वेळार म्हाजे पर्सनली आनी पक्षाचे तर्फे तांकां श्रद्धांजली दितात आनी तेंचे सगळे जे बरी मागपी आसा तेंचेय सगळ्यांचे आमी मागतात तेजे आत्म्याक शांती.